सगळ्यांक हातूंत एक निर्णय जालो बैठकी भितर की कोणेच आपापसान एकमेकाचेर उलोवचें न्ही. एखाद्याचे उलोवपाचें जर कितें आसत जाल्यार म्हजे कडेन येवन उलोवपाक जाता किंवा मुख्यमंत्र्या कडेन उलोवपाक शकता. त्यामुळे पब्लिकली हेणे म्हजें ह्याचें पडना किंवा तेचें म्हजें ताणें म्हजें अशें हें पब्लिकली कोणेच एकमेकाचेर उलोवचें न्ही ह्या संदर्भातलो एक डिस्कशन हे हातूंतल्यान जाल्लें आसा. महाराष्ट्राच्या निवडणूक असल्या कारणान कशें जातालें की एखादेच कितें जर विशय आसत जाल्यार त्या संदर्भात इमिजिएटली उलोवप, पर्सनली उलोवप वेगळें आनी फोनार उलोवप वेगळें. म्हणजे त्या वेळाचेर एक उलयल्या नंतर हांव तांचे कडेन उलयलो पण तें फोनार उलोवप जाता आनी वैयक्तीक मेळप आनी उलोवप वेगळें जाता आनी फोनार उलोवप वेगळें जाता. त्यामुळे तांकां सगळ्यांक परत एकदां मी सांगितलें आनी कांय जाण जे दिसांनी वेगवेगळे एकमेकाचेर उलयले तेंचे कडेन वैयक्तीक उलोवप अशें आमचे भितर ठरलें आसा. बट वाय इट इज लायक दॅट हो स्टेटमेंट येता आनी सडनली मागीर तुका आमदाराच्या घरा वचून मेळचें पडटा. एक टायम तुमी मायकलाक मेळ्ळेले तशें. जाता अडचण कितें सांग पळया की तूं म्हणटा तें बरोबर आसा की प्रत्येकान सरकार म्हणून आमी ज्या वेळाचेर आसा तेन्ना एक संघ आसूं जाय आनी तातूंतल्यान एकमेकाचेर आरोप प्रत्यारोप न करता जें कितें आसा तें त्या व्यासपीठाचेर उलोवंक जाय हें तुजें बरोबर आसा. आनी मागीर कशें जाता की एक हो ताचेर उलयता तो हाचेर उलयता आनी मागीर तें पब्लीक जाता आनी त्यामुळे तें तशें करप ना आनी करपाक जायना अशा पद्दतीचें एक निर्णय जो आसा तो जाल्लो आसा. त्यामुळे अशें जर हे उलयतात तांचे कडेन वैयक्तीक आनी एकदां आमी उलयतले आनी त्यामुळे परत तांच्यांनी उलोवंक जायना हें तांकां सगळ्यांक सांगता. टीम स्पिरीट म्हणटा किंवा कोऑर्डिनेशन म्हणटात तो सारको जायना. आतां हांव तुका ह्या संदर्भात कितें उलयतात तें खरें, उलयलें तें खरें आनी त्यामुळे हांव कितें कोणूच उलोवना अशें प्रोटेक्ट करपाकूय कोणाक शकना. पूण एक कशें आसा की पार्टी म्हणून त्या सगळ्यां जाणां बरोबर आनी सरकार म्हणून मुख्यमंत्र्यान तांच्यांनी उलोवचें आपलें कितें आसा. कशें आसता की प्रत्येकाचे मना भितर एखादें कितें आसूं शकता पण तें पब्लिकली उलोवन तातूंत कांय ना तेजेर केवळ चर्चा सुरू जाता. पण तें जर त्या प्लॅटफॉर्माचेर जर उलयलें आसत जाल्यार ताका सोल्युशन येता. कारण बरेचदा विशय आसा ते मिसअंडरस्टँडींग आसता.